प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार. आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर, वोड 36 ते 43 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 36 to 43. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन मुडले. शेतांतले नेराची वोपारीची समजणी आमकां दी. ताणें प्रतिपाडून ताका सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर लोश्ट्याची भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार. लोणेचो वेड काळाची सोपाटणी. लोंवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच काळाचे सोपांडेक जातले. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी दुसऱ्यांक पातो करून ओडून व्हरतात ते सगल्यांक आनी हे सगल्यो नश्ट्यो वस्तू कोता ताका ताच्या राजांतली जोबोवन ते उज्याच्या आकट्यात उडयतले. थंय सगळी रुदोन करून आनी दांत करकरावन आसतली. तेन्ना देवाक मानवलेली मनशां आपल्या बापाच्या राजान सुर्यावरी पडजतली. आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकूंचे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोड्या दिसा पयलीं जेन्ना आमी नियाळ केल्लो शिवर्तमानान जेजून एका नेराची वोपार दिल्ली. आनी आयच्या शिवर्तमानान भाव भयणीनो, जेजू नेराच्या वोपारीचो अर्थ सांगता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हे नेर जे कोण शेतान घालता ते जावन आसा देंवचाराचें काम. आनी भाव भयणीनो, हो आख्खो संवसार जावन आसा एक शेत. बरें बी जावन आसा देवाचें उतर आनी वायट बी जें आसा तें देंवचाराचें काम. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आतां ह्या वेळार संवसारांत जियेता, जेन्ना संवसाराचो लोक जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी मानता, देवाचें उतर आपल्या काळजान रिगून धरून आपल्या मनाची नोडसणी करून आतां तें देवाचें उतर पाळटा, तेन्ना कितें जाता भाव भयणीनो? आमी एके भाशेन आत्मीक फळां दिवंक पावता. स्पिरिच्युअल फ्रूट म्हणजे भाव भयणीनो, बरीं फळां आमी दिवंक पावता. तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू ह्या नेराची वोपारीचो अर्थ दिता, तो म्हणटा की आमी जी जेजूक आमचो सोमी आनी देव मानला, आमी जी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरला, आतां आमी जाता एक बरें बी. आमीच एक बरें बी जाता. कित्याक? तें उतर आमचे भितर आसा. भाव भयणीनो, आमी बऱ्यो व्हडल्यो केल्यो, बरें काम केलें, हाचो चड फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान आसा, आमीच एक बरें बी जाता. आनी आतां जेन्ना देवाच्या उतरा वरवीं आमी काम करता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी काम करता, आतां आमी जेन्ना संवसारान वेता, आतां आमी संवसारान वचोन देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगता, तांकां उतराची शिकवण दिता आनी आतां तांकां जेजूचे पाटलादार करता. म्हणटच भाव भयणीनो, जितलो लोक जेजूचो पाटलावदार जाता, तो फकत आपल्याचें चिंतिना, तो चिंता संवसाराचें. कितलो लोक संवसारान देवाचें उतर नको, तांकां सजमणी ना, ते क्रिस्तांव न्हय, तांकां कसलोच जेजूचेर भावाड ना, आनी तीं वेतात आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकयतात, देवाचें उतराची सजमणी दितात. आनी त्या उतरा वरवीं आतां लोक जेजूच्या राज्यान भितर सरता. आतां तो लोक त्या लोकांचें तारण जाता आनी आतां तांकां पवित्र आत्मो मेळटा आनी तीं आतां पवित्र आत्मा उदेशी फुडें वेतात आनी देवाचें उतर परगूर करतात. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आनी आमचें तारण जालें आसा, आमच्यान ओगी रावंक जायना. आमकां गरज हें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक. आतां भाव भयणीनो, इग्रोज मातेन कितलो लोक आहा फकत धर्म करता,
पूण तांकां उतराची सजमणी ना. ती सजमतात इगोर चेक वता म्हणून तांचें तारण जाला म्हणून. पूण भाव भयणीनो, गरज आमकां त्या देवाच्या उतराची सजमणी मेळपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या उपरांत आमचो भावार्थ वाडोवन वता. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आतां भाव भयणीनो, आमी जाता देवाची भुरगीं. आनी देवाची भुरगीं म्हणून आतां आमी ह्या संवसारान वचोन दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता, तांकां उतराची शिकवण दिता, तांकां उतर सजमायता. आनी तेज्या वरवीं तांकां बी आमी जेजूच्या राज्यान येतलो. आनी जेन्ना तो पूर्ण येतलो, फकत ज्या लोकांनी जेजूक आपलो सोमी देव मानला, ताच्या उतरा प्रमाणे ती चल्ल्यान, तें उतर पाडून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक, तांचेच की तारण जातलें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी कितलीं जाणां ह्या संवसारान जी क्रिस्तांव म्हणटात, भावर्थी म्हणटात, आमी आमकांच फटयता. कित्याक आमकां उतराची सजमणी ना, आमी उतर नको. पूण जेन्ना आमी उतर आयकता, त्या उतराची सजमणी घेता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमी खेरीत भाशेन पाटलावदार जाता जेजूचे. आनी पाटलावदार जावन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक आमंत्रण दिवपाक वावुरता. आनी तेच बरोबर आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक ही बरी फळां दिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता, आमी त्या नेरार घाल्लेलें एका शेतान त्या भाशेन आमी जावची न्हय. पूण आमी खरें हे देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, तांकांय तारण दिवंक आयजतान आमी ही वावर करुया. आयजतान सुरवात करुया आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.